प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, आमी सगल्यांनी एकठांय जावन मागणे करूया या इलेक्शना पासून जे 14 तारीख डेट दिलेली आसा. सो जेन्ना तूं मागताय तेन्ना कितें जाता, देव नितीवंतांचे मागणे आयकता, बायबल म्हणटा. तर जेन्ना तूं मागताय तेन्ना देव आयकोन आमकां बरो तो आमदार तो फावो करतलो. तर बायबलांत पयशे जाल्यार एक्स 12 जेन्ना पेद्रूक दवरल्या उपरांत सगळी पोरजां जी जेजूक स्विकार केल्ली, जेजूक मानून घेतलेली पोरजां पेद्रू पासत मागताली की तेका राजा हेरोड मारूंक सोदता. हें तेमी आयकलें आनी ते मागोंक लागले. आनी देवान कितें केलें, तांचे मागणें आयकून आंजाक धाडून पेद्रूक सुटका दिली. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, मागणें जावन आसाय खोडेकान हातियार. आमी सगळीं एकठांय जावन बरो मनीस दाखय म्हणून आमी देवा कडेन मागुया. आनी देव जरूर आमकां दाखयतलो कोणाक मोत मारपाचें तें. आनी ह्या वरवीं कितें जातलें, आमकां एक बरो आमदार मेळोन एक बरो गव्हर्मेंट मेळटलो. तो आपल्याची परजेची सेवा करता तसलो गव्हर्मेंट. आनी तितलेंच न्हय, आमचे वर्सां वर्साक 100 वर्सां वर 1000 वर्सां आमचे गोंयचे उदारप जायत रावतले, फक्त बरे मनीस तर चलोवपाक लागत जाल्यार. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, येता ते 14 तारखेर पासत आमी मागुया. तर ह्या वेळार दोळे बंद करुया. मोगडा बापा, ह्या वेळार आमी तुका 14 तारीख हे इलेक्शन दीस उबारता. आनी जे लोक सगळे मत मारूंक येतले तितल्यांकूय तुज्या हातान हांव घालता. बापा, तुकडे जायना म्हणलें कांयच ना. आनी हे वर्साक आमकां तूं एक बरो गव्हर्मेंट दितलोय म्हणून बापा पयलींच तुका आर्गान दिन वास दिता. सगळ्याची मनां बदलून बरोच तोच कॅन्डिडेट काडूंक तुवें तांकां मनान घातलें म्हणून बापा तुका आर्गां दिता. न्हय पयशांचें तोंड पडूंक, न्हय बिरयानी खावून मत मारूंक, न्हय सोरो पिवन मत मारूंक, पूण तुजें तोंड पडूंक तुकाच देव मानून घेवंक तांचे मनान तुवें घातलें. आनी ह्या वरवीं तुका मानता तसलोच आमदार निवडून काडूंक तुवें तेमकां हें बळ दिलें म्हणून, पवित्र आत्म्याची शक्ती तुवें तेमकां दिली म्हणून बापा आर्गां दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.